जुवारी एग्रो जमीन घोटाळ्याविषयी सरकार चौकशी कित्याक करिना काय असो प्रश्न गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो सुप्रीमो विजय सरदेसाय हांणी केला। हे प्रकरण गंभीर आसा। जुवारी एग्रोच्या जमीन घोटाळ्याविषयी सरकाराक बेगोबेग चौकशी करची अशी मागणी ताणें केल्या। आता हांव म्हणटा की हे जुवारी लँड स्कॅम कित्या खातीर म्हणटा, कित्याक क्वांटम ऑफ दॅट एंटायर स्कॅम इज मायंड बॉगलिंग। बरो तरेन विचार करा, सादो इशू न्ही हो। जुवारी एग्रोन 1971 ऑलमोस्ट हांव जेन्ना जाल्लो तेन्ना फारीक केल्ले 10,32,000 स्क्वेअर मिटर, 32,000 रुपया, 10,32,000 रुपया 500 हेक्टर जमनीक जुवारी एग्रोन पे केल्ले, म्हणल्यार 50 लाख स्क्वेअर मिटरांक 10,32,000 रुपया ताणें पे केल्ले, म्हणल्यार 20 पैशांक एक स्क्वेअर मिटर पडिल्लो। आतांचे जर एवरेज इन्फ्लेशन आमी काडलें एट 7.72%, जाल्यार आज ताजो व्हॅल्यू जाता 4,58 lakhs, म्हणल्यार 9 रुपया 20 पैसे पर स्क्वेअर मिटर। इन्फ्लेशनाचेर धरलें जाल्यार आज ते रेट कितें आहा? आज ते रेट 20,000 रुपया स्क्वेअर मिटर आहा। आतां हातूंतले 125 हेक्टर जुवारीन दवरलेले फॅक्टरी खातीर रेल्वे सायडिंग्स म्हणून, रेल्वे एक्सपांड जाली जाल्यार, आनी हावसिंग कॉलनीज कोणाक? रियल इस्टेट हावसिंग कॉलनीज न्ही, जे लोक काम करता तांकां। रेस्ट ऑफ द अनयुटिलायज्ड लँड म्हळ्यार तातूंत 180 हेक्टर आसा, एक एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशनाक दिलें। उरिल्ली जमीन खंय गेली? टोटल आसा 500 हेक्टर, 180 125 काडले, उरिल्ली जमीन खंय गेली? इज इट बीइंग यूज्ड टू क्रिएट जॉब्स or is it being used to fill the pockets of certain individuals and companies?